नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयची खबरो. लोकसभेन 12 वरांच्या वादळी चर्चे उपरांत वक्फ सुदारणा विधेयक राती 12 वरां उपरांत 288 मतांनी संमत जालें. ह्या विधेयकान 232 खासदारांनी विरोध केलो. केंद्रीय अल्पसंख्याक कार्य मंत्री किरण रिजिजू हांणी हें विधेयक मांडटना वक्फ मंडळा मदीं पारदर्शकता आनी कार्यक्षमता वाडची हे खातीर हें विधेयक सरकारान मान्यताये खातीर हाडलां अशें स्पश्ट केलें. भाजपाच्या मित्रपक्षांनी ह्या विधेयकाक तेंको दिलो जाल्यार काँग्रेस, शिवसेना, उभाटा गट, राष्ट्रवादी काँग्रेस, शरद पवार गट आनी इंडिया आघाडींतल्या घटक पक्षांनी ह्या दुरुस्ती विधेयकाचो खर विरोध केलो. विरोधी सदस्यांनी सुचयल्ल्यो दुरुस्त्यो सरकारान भायर मारल्यो. विधेयकाचेर दीसभर चर्चा जाल्या उपरांत मध्यान रातीं मतदान जालें. विरोधकांनी हे विधेयक मुस्लिम विरोधी आशिल्ल्याचो आरोप केलो जाल्यार सरकारान हे आरोप भायर मारले. विद्वान है, उन्होंने कई मुद्दे उठाए हैं. उन्होंने एक आरोप भी लगाया कि मुसलमानों में वक्फ अल औलाद का आप प्रावधान कर रहे हैं, हिंदुओं में क्यों नहीं कर रहे हैं. मैं उसको बताना चाहता हूं कि हिंदुओं में तो प्रावधान पहले से है, अलग से कानून बनाने का क्या आवश्यकता है. तो इस्लाम का प्रैक्टिस में महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए जहां कमियां है उसको पूरा करने के लिए हम इस यहाँ पे प्रावधान लेके आ रहा है. एक यूनिफॉर्म हो हमारे देश में, अपने बच्चे, अपने महिला सब देश का नागरिक है, हम कैसे छोड़ देंगे. तो इसका मतलब आप खुद ही हमको आरोप लगाएंगे आप सरकार में क्या कर रहा है, आप मुख दर्शक बन के बैठे हुए हैं. इसलिए मैं कहना चाहता हूं, चाहे विडो हो, डिवोर्स वुमेन हो, चाहे वो ऑर्फन्स अनाथ हो, उनका प्रावधान हमने किया है जिसका एक्सप्लेनेशन मैंने पहले भी दिया है. गौरव जी ने जो एक चीज थोड़ा सा उल्टा समझाया, मैं उसको थोड़ा सा सीधा समझाना चाहता हूं. उन्होंने कहा कि 7% जो कंट्रीब्यूशन मुतावलिस का ओर से जो दिया जाता है बोर्ड को, उसको 7% से 11% बढ़ाना चाहिए. मैं उसको सही करके बताना चाहता हूं. वक्फ सुधारणा विधेयक 288 मतांनी लोकसभेन मंजूर जाल्या उपरांत आयज राज्यसभेन अल्पसंख्याक मंत्री किरण रिजिजू हांणी सादर केलें. राज्यसभा अध्यक्ष जगदीप धनखड हांणी ते मानून घेतले आनी ह्या विधेयकाचेर भासाभास करपा खातीर 8 वरांची मुजत दिल्या. मणिपुरांत राष्ट्रपती राजवट लागू करपाच्या घटनात्मक प्रस्तावाक लोकसभेन मान्यताय दिल्या. मणिपुरांत सामान्य स्थिती पूर्ववत करपा खातीर सरकार जायते यत्न करता अशें हो प्रस्ताव मांडटना केंद्रीय घर मंत्री अमित शाह हांणी सांगलें. मणिपुरांत शांतता प्रस्थापीत करप हें सरकाराचें प्राधान्य आसा अशें तांणी म्हळें. मणिपुरांत फाटल्या 4 म्हयन्यांत शांतता आसा आनी संघर्शाक लागून एकूय मरण जाल्ल्याची नोंद ना अशें तांणी म्हळें. मणिपुरांत राष्ट्रपती राजवट लागू केल्या उपरांत सरकारान दोनूय पंगडा वांगडा बसका घेतल्या अशें मंत्री शाह हांणी स्पश्ट केलें. कांग्रेस पार्टी के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए इतने विधायक ही नहीं है कि वो अविश्वास प्रस्ताव ला. ये हमारे मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया, फिर राज्यपाल ने भाजपा के 37, एनपीपी के 6, एनपीएफ के 5, जेडीयू के 1 और कांग्रेस के 5 सदस्यों से चर्चा करी. जब बहुमत सदस्यों ने कहा कि हम सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है, तब राष्ट्रपति शासन की कैबिनेट ने अनुशंसा की, जिसको राष्ट्रपति महोदय ने स्वीकारा. और जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, इसके हिसाब से मैं 2 माह के अंदर इसका अनुमोदन लेने के लिए आया हूं. मेरा सदन के सभी सदस्यों से विनती है कि सरकार चाहती है कि जल्द से जल्द शांति हो, जल्द से जल्द पुनर्वसन हो और जो जख्म लगे हैं उस पर मरहम भी लगाया जाए. लोकसभेन ह्या प्रस्तावाचेर अल्पकालीन चर्चा जाली. तातूंत काँग्रेसचे शशी थरूर, समाजवादी पक्षाचे लालजी वर्मा, शिवसेना उभाटा गटाचे अरविंद सावंत, तृणमूल काँग्रेसीच्यो सयोनी घोष आनी हेर खासदारांनी वांटो घेतिल्लो. 4 दिसांच्या थायलंड आनी श्रीलंका भोंवडे खातीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थायलंडची राजधानी बँकॉकांत पावल्या. बँकॉकांत भारतीय समुदाया कडल्यान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांकां उर्बेभरीत येवकार मेळ्ळो.
बँकॉकान आयोजित केल्ल्या 6व्या बिमस्टेक परिशदेंत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वांटेकार जावपाचे आसात. प्रधानमंत्र्यांचो हो तिसरो थायलंड दौरो आसा. ह्या भेटेन प्रधानमंत्री थायलंडचे पंतप्रधान पेतोगर्टान शिनावात्रा हांची भेट घेवन वेगवेगळ्या विशयांचेर भासाभास करतले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या थायलंड भेटी खातीर भारतीय लोकांनी खोस उक्तायल्या. He was very warm, and he stopped for everybody and all the children. So it was a very lovely experience to meet him. कोकण रेल्वे मार्गावेल्यान मडगांव शारान दवर्ली रेल्वे गेट लागसर येरादारीची कोंडी जाता ती आडावपा खातीर कोकण रेल्वे मार्गाचेर दवर्ली रेल्वे गेटीचेर उड्डाण पूल बांदचो अशी मागणी राज्यसभा वांगडी सदानंद शेट तानावडे हांणी आयज राज्यसभेत केली. उड्डाण पूल बांदल्या उपरांत येरादारींतल्यो आडखळी पयस जातल्यो. पुला खातीर आवश्यक ती सुवात उपलब्ध आसा अशें खासदार तानावडे हांणी सरकाराच्या नदरेक हाडून दिलें. The railway gate at Dovolim in Navelim is creating a great nuisance and problem for travelers. There is a strong demand from public for flyover at this crossing. More than 30,000 people, including residents of Kurtorim, Navelim and Veldi constituency of South Goa district, as well as surrounding villages, including Margao city, will benefit from the much needed infrastructure. Adequate land is available adjacent to the city railway crossing, making the flyover construction technically and logistically feasible. Additionally, no major residential areas will be affected, making the project viable without displacement concern. Vice Chairman sir, this flyover will significantly reduce congestion and accommodate the increased traffic from the upcoming educational hub at Dovolim, which will house over 30 schools from Margao city and surrounding constituencies. I urge the government to take necessary steps for its construction at the earliest to improve transportation for the people of Goa. Thank you, sir. अंत्योदय, ग्रामोदय आणि सर्वोदय या धोरणाप्रमाण आपले सरकार काम करता. राष्ट्र प्रथम उपरांत पक्ष निमण्या पावंड्यार आमी ह्या तत्वाचेर आमी काम करता. राजकारणा परस समाजकारणाक म्हत्व दिता अशें स्पष्ट मत मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी उक्तायलां. काल बुधवारा सुकूर पंचायत सभाघरान भाजप कार्यकर्त्यांच्या मेळाव्यान मुखेल सोयरे म्हणून मुखेलमंत्री डॉ. सावंत उलयताले. ह्या वेळार प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक, पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे, पर्वरी भाजप मंडळाचे अध्यक्ष विनीत परब, हेर पदाधिकारी, लोकप्रतिनिधी आणि मानेस्त हजर आशिल्ले. हांगासर काम करीत करीत व्हड जाल्या ती भारतीय जनता पार्टी तुमकां एक्सप्लेन केली आनी हांवें मुद्दामूच सांगलें आमी हांगासर टेम्पररी राजकारण करूंक येवंक ना. आमकां टेम्पररी राजकारण करपाक आमी हांगासर येवंक ना. आनी राजकारण म्हणजे आमचो धंदोय न्हू. हांव कळपा खातीर म्हणून सांगता, राजकारण हे समाजकारणा खातीर आमी करता. नेशन फर्स्ट, सेकंड पार्टी आनी तृतीय आमी ह्या तत्वाचेर आमी करता. लोकां खातीर करता, गोंया खातीर करता. आमकां लोक प्रथम आसा म्हणून तर आमी उलयता आसतना अंत्योदय, ग्रामोदय आनी सर्वोदय. अंत्योदय म्हणजे समाजांतलो शेवटचो मनीस. ती जाणटेली आवय आसत जाल्यार त्या जाणटेली आवय घडये कदाचित कोण ना तिच्या पर्यंत भारतीय जनता पार्टीचो कार्यकर्तो पावपाक जाय. तिका रेशन मेळटा काय ना ते विचारपाक जाय. तिका दयानंद सामाजीक सुरक्षा योजना मेळटा काय ना ती विचारपाक जाय. आमची विधवा भयण आसतली आसत जाल्यार तिचो फॉर्म भरला ग्रह आधाराचो काय ना तो विचारपाक जाय. आमचो एखादो अपंग भाव आसत जाल्यार त्या अपंग भावाक रिक्षा जाय काय कितें ती विचार काय फोर व्हिलर आमची ती व्हीलचेअर रिक्षा जाय काय ताका पांय जाय काय हात जाय कितें हें विचारपाक जाय आनी तें हाडून दिवपाक जाय. हेका आमी अंत्योदय म्हणटा. अमेरिकेन भारतीय प्रमाण वेळेप्रमाण काल मध्यानराती 1.5 वरांचेर आपल्या वेपार भागीदार देशाचेर प्रति आयात मोल लागू केला. ह्या प्रमाण भारतांतल्यान अमेरिकेन आयात केल्ल्या दर एक वस्तूचेर 26% आयात शुल्क पडटले. चीनाचेर 34%, युरोपियन देशांचेर 20% आणि जपानाचेर 24% आयात मोल लावपाचो निर्णय अमेरिकेन सरकारान घेतला. जशाक तशें ह्या सिद्धांताचेर अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हांणी हे आयात मोल धोरण आपणायला अशें अमेरिकन सरकाराच्या सुत्रांनी स्पश्ट केला. इतल्यान खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.